We're celebrating the feast of the baptism of Jesus and the official end of the Christmas season. Hello, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer. And do you remember what John the Baptist said to Jesus according to John's Gospel? I need to be baptized by you, and yet you are coming to me. He hesitated to baptize Jesus because this washing in water was a purification rite to symbolize turning away from sin. And John recognized that Jesus didn't have any sins, so he had no need to be baptized. Why then was Jesus baptized? The answer to that question, like so many, can be found in the Catechism of the Catholic Church. If you look at section 536, you'll find this, quote, "The baptism of Jesus is, on his part, the acceptance and inauguration of his mission as God's suffering servant. He allows himself to be numbered among sinners. He is already the Lamb of God who takes away the sin of the world. Already he is anticipating the baptism of his bloody death. Out of love, he consents to this baptism of death for the remission of our sins." End quote. In other words, when Jesus entered into the water of the Jordan River, he entered more deeply into the mystery of sinful humanity. He symbolically took upon himself the sins of the world, which 3 years later he would take upon himself when he was nailed to a cross. Let's thank Jesus today for his baptism and for our baptism, in which we are freed from sin and made beloved sons and daughters of God. आज आमी मिसाची भेटीन किरीत भाशेन सगल्या दाबोलीच्या समुदाया खातीर मागता. ह्या आमच्या कुटुंबा खातीर मागतना तांतून रावतल्या सगल्या बाबा भयणां खातीर देवान आपल्या आशिर्वादान भरून तांकां बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागतना सगलीं आमची बाबा भयणां जी कोवीड-19 हे पिडेक सांपडून
जी ह्या दिसांनी दुयेंत पडल्यान जी पिडीत आसात, जांचो स्वास बरो ना, तांचे खातीर आमी मागुया देवान तांकां आशिर्वादान भरूं आनी सगल्यांक आमकां उदीक आनी उदीक ह्या जेजूच्या स्नानाची परब आज आमी समरुमतना आमी आमच्या स्नानाच्या दिसा जे आमी देवाक भास दिल्ली ती आमी जिवूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोर मागून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोरता आनी आयच्या नोवेनाचो विशय म्हणल्यार शांतीची दुलोबायेची जावून तुमी म्हजे गवाय जायात. दुलोब ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. जेजू ह्या संवसारान दुलोबायेन आनी शांतीन वागलो. दुलोबायेच्या कोन्यांनी ताणें आमची सोडवण केली. आमच्या बावतिस्मांत जावन जेजूचे दुलोबायेची हात्यारां जावूंक आमकां आपोवणें आसा. बागीवो जुजे वाजान जेजूचो वावर फुडें व्हरतना जायते आडकुळींक कोश्टांक दुसऱ्यान दिलोले ओकमानाच्या उतरांक दुलोबायेन फुडें केलो. आयच्या समाजान दुलोबायेच्यो कोन्यो उण्यो जावून सगलोच बोवाळ झगडी मारामारी जालोली आमकां दिसून येता. दुलोबायेन वागचे सुवातेर साबार पावट आमी वडपणान रागान आनी दुस्मानकायेन वागता. तर हे मिसा बेटीन वांटो घेतना आमकां शांती दुलोबायेची हात्यारां कोर म्हूण मागुया. आयज पिडेस्ता पासत पेटयलोलो दीस. बागीवो जुजे वाजाचे मजतीन पिडेस्तांक आपलें दूख सोसूंक कृपा, पेकवणी आनी बरी भलायकी मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस डायोसिसीच्या विधवा, अनाथा आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या वावरा खातीर भेटयलोलो तेन्ना ह्या माताळान काल चलतलो वावर आमचे डायोसिसीन फळां बरी जावूंक आनी जीं कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण हे मिसांत भेटेन मागुया. आयज बागीवो जुजे वासाची भक्ती वाडोवचो दीस जाल्ल्यान ताचें नांव, ताचें जिवीत आनी मुन्यारपण आनी किरीत भाशेन ताची भक्ती संवसाराक शिपरूंक मागुया. शांत आनी दुलोबाय आमच्या जिवितान आसून टू बी मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट अँड टू द हार्ट ऑफ जीसस. जायते फावटी दुलोबाय बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान दिसती पडना. जायते फावटी कुडीक शांती आमच्या जिवितान दिसती पडना. कित्याक आमी शांत रावंक सोदिना. आमच्या जिवितान जायते फावटी ओ शांती वो आमी उत्सांबोळाय ही आमी चड आपणायता आनी आमी सगळी उत्सांबोळाय आमच्या जिवितान दवरता. जेजून आपल्या जिवितान दुलोबाय दाखयली. आमी ती दुलोबाय दाखोवंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागतना जायते फावटी आमी दुलोब जावंक विसरल्या देखून आमच्या पातकांची दूख धरुया. आमी देवाचे बरे खबरेचे कुळगुटणार जावंक ना. आमी जायते फावटी पातकी जिवीत सोडून दिवंक ना. आमी जायते फावटी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ना. असल्याने दुसऱ्या चुकीचे मोगसोणे मागून सगळे आमी बरोबर उरया. हांव पातकी सोड पवित्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक विचारूंक सांगता. मनाची उतरां विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाकीर सेवा सांगता सगळ्यांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परां लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची खात्री करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumya
सासनाच्या देवा जॉर्दान न्हंय तुजी सुस्तान घेतले ओवीत आत्मोताचे देवलो आनी तो तुजो पुरबायचो पूत म्हूण तुवें सोबी मासार पोरगो हुटले उदकान आनी पवित आत्म्यान नव्यान सोल मोलोल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावूंक उरपादी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुरली तो खरो देव तुज्या आनी पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवून चलयता सासनाच्या सासना इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सुरवेस्पोर अशें उलयता तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात दुडू नात ती पोरयान येयात दुडू नासतना विकतें घेयात
आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूचेर तुमी जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दितात तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशीं येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्लें मोगाळ आनी विस्वाशी बासावण्या पोरमोणें हांवें तुमचे कोडे सासणाक तोखता तसलो करार करतलों. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनात तीं तुजेशीं धांवून येतलीं. जाणें तुका मोहिमेवंत केला त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून, इस्रायेलान पवित्र म्हूण बोंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सोडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडचीं. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजीं चिंतनां तुमचीं चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें अंतराळ पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां वयर आनी म्हजीं चिंतनां तुमच्या चिंतनां वयर. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जसो पावस आनी बरोफ मळबांतावन पडटा आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी फळ करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशीं परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फर्मायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. चोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. परतून म्हणुया. चोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. कोरेंच. देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळयान. ताचें नांव घेयात, सगल्या पोरजांक पळोवयात. ताचीं कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगल्या कडेन पडगट करात. जबाब. सोडवणीच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळोवयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात
आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब: सोडवणीचे झोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. भाग्योन जुवांचे पयलें चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजू अभिशीत म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचो मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे कोणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलां. उदकाचेंच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं, आनी आत्मो हाका गोवाय दिता. कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा: आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी हे तेगांयचे गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचें उतर हें. उद्गार. जुआवान जेजूक आपणाशी येतालो तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. मार्क बोरमोळी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सुवाव देवाचें उतर पुरगुट्टालो म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजे गुण बोडवून एकलो येता. सरपोट पडून ताच्या बाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिलियांतल्या नाझरेतान जेजू आयलो आनी जुआंव ताका जॉर्दानान स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सोरोना फुडें सूर उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारब्याच्या रुपान दिवन ताचे वयर थारलोलो ताणी देखलो. आनी स्वर्गांत तानुशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, एका दिसाक हांव एका तरणाट्या बरोबर आमी ट्रॅकिंगाक गेले. आनी जशें आमी ट्रॅकिंगाक वेता आसतना आमी उंच दोंगराचेर तेंगशेर पावले. आनी दोंगराचेर तेंगशेर पावना फुडें आमकां वयतान उदक
चोरून देंवता बरो ताचो वाड कसो देंवता तो आमी पळयलो आनी एके सुवातेर तें उदक एकठांय जातालें. आमी ताका इंग्लीश भाशेन एक पोंड म्हणटा. हें उदक नितोड सारकें बरें दिसतालें पळोवंक. आनी हो भुरगो म्हणूंक लागलो, एक प्रश्न तुका फादर म्हणूंक लागलो, आमी कित्याक बावतिस्म ल्हान आसतना घेतात? आमी व्हड जातूच बावतिस्म कित्याक घेनात? काय बरें आसलें तुवें आमकां हांगासर बावतिस्म दिल्लो जाल्यार. ह्या प्रश्नाक हांवें म्हणलें तुका जाय जाल्यार आतां उडी मार. बावतिस्म तुज्यान घेवंक जायना पूण तुज्यान बरें स्नान तुजें घेवंक जाता. त्या वेळार ताणें म्हणलें हांव 18 वर्सांचो जालो म्हणटकूच स्नान म्हाका घेवंक हो वेळ सारको आसलो. हांवें म्हणलें तुज्या आवय बापायन आपल्या धर्मा प्रमाणे आपले जें आपूण पाळटात, जें आपूण शिकवण घेतात, जें आपूण स्वत ते वळखतात आनी ज्या स्वता प्रमाणे ती जिवंक सोदतात ह्या स्वता प्रमाणे तुका ल्हान आसतना वयर सरूंक आनी वयर तूं वाडूंक तांणी आपल्या धर्मा प्रमाणे तुका हो पवित्र स्नान दिला. आनी हाका लागून तुका सत्य आसा ह्या पवित्र स्नानान जी कितें भासावणी तुज्या आवय बापायन घेतली ती तुवें बरे तरेन सारूंक आनी बरे तरेन जिवंक. म्हणटकूच पवित्र स्नान तुका दिलें खरें पूण आतां तें जिवंक आनी तें सांबाळूंक कायदो तुजो. मगर बाबा भयणीनो, बागेवन सुसेवाजाची भक्ती वाडोवंक आज आमी हो किरीत भाशेन आयतार पाळटा. आमी बागेवन सुसेवाजाचेर नदर मारल्यार बागेवन सुसेवाज जल्मलो बाणावलीच्या गांवांत, आयलो ह्या आमच्या सांकवाडच्या गांवांत आनी जियेलो. ल्हान आसतना किरीत भाशेन दिसपोटी आपल्या जिवितांत तो मागणें करतालो. मागण्याक केन्ना ताणें पोरो घालूंक ना. आपल्या जिवितांत बरें मागणें केल्या उपरांत दिसपोटी आपल्या भुरग्यां बरोबर तो जेसूची खबर तांकां सांगतालो. अशें म्हणटात जसो तो वाडलो तो सकाळीं उठून सांकवाडचे इगोर्जेन तान कुट्टाडेचे इगोर्जेन वेतालो आनी दारां आपुणूच उक्ती जावन थंय तो मागणें करतालो. मागणें करता आसतना देवाक सदांच तो आपूण उदीक आनी उदीक देवाची खबर परगटूंक वावुरतलो अशें भास दितालो. आनी आमी जाणां सांकवाडची आदली इगोर्ज आसा थंय वचून गुलामपणाची चीट ताणें मारी आनी जेसूक किरीत भाशेन आपूण गुलाम जावन हें दर परगटणेचें काम करतलो म्हूण ताणें भास दिली. आमी बाबा भयणीनो, बागेवन सुसेवाजाची उदीक आनी उदीक नदर मारल्यार जेन्ना सिलांव आनी मुंगलूच्या गांवांत गेलो तेन्ना व्हड ताका पिडापीड फावो जाली. व्हड ताका दुसऱ्या मनशांची बाबा भयणीनो किण्णां जावं भायर रावप हें ताणें भोगलें आनी आपल्या जिवितांत हें सोत जें परगटूंक तो आयलो तें केन्नाच विसरूंक ना. आपल्या जिवितांत जेसूक परगटूंक हें सोत परगटूंक आनी देव तांकां दिवंक तो दिसपोटी वावुरलो. सिलांवाच्या गांवांत आमी जाणां ताचे फाटल्यान पुलीस भोंवताले, ताचे फाटल्यान किरीत भाशेन लॉस्करां घेवन ताका धरूंक ते भोंवताले आनी अशें सुसेवाज घरांघरांनी आसरो सोदतना लोकांनी ताका येवकार दिलो आनी लोकांचें बरेपण ताणें केलें. लोकांक सदांच गोवाय तो जालो. देवाचें उतर कशें तांणी जिवचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें पातकी जिवीत कशें सोडून दिवचें आनी देवाच्या उतराक कशें दुसऱ्यांक आपले देखी वरवीं तें जावचें हें बागेवन सुसेवाजान आपल्या जिवितांत दाखोवन केलें. बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप घेतलां. थंय आमकां मेळटा, उदकाशी येयात म्हजें आयकात आमी आनी तुमी जियेतल्यात. आमी जाणां इस्रायल पोरजां किरीत भाशेन एक निराशी पोरजां कशीं जाल्लीं. तांकां सुरवंडार फावो आसलो पूण सुरवंडार तांकां मेळूंक ना. म्हणटकूच इसायास प्रवादी तांकां एक बरवंसो दिता, तुमच्या जिवितांत सुरवंडार येतलो पूण तुमी तुमच्यो वाटो बरे तरेन करात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी तुमी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी यात, म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. देव एके भाशेन तांकां सांगता, वायट वस्तूंचेर तुमी तुमचो दोळो घाली नाकात, वायट वस्तू तुमी करी नाकात, वायट वस्तू खाय नाकात आनी वायट वस्तू तुमी जिये नाकात. म्हणजे इस्रायल पोरजाक जायत्यो वस्तू आसल्यो पूण ह्यो जीव
तांकां इजायस प्रवादी किरीत भाशेन आपल्या प्रवचनान शिडकायता आनी तांकां ह्या आपल्या जिवितान बरें जिवीत आनी तांणी शुद्ध निर्मळ जिवीत जिवंक जे देवान बासायना ते देसान ती पावतली म्हूण तांकां आश्वासन दिवन किरीत भाशेन तो तांकां पुरगोडटा. आनी बाबा भयणीनो, तो तांकां अशें उतरांनी पाचारता. सर्वीसपोर मेळटा तेन्ना ताका सोद, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. पळय बाबा भयणीनो, इसायस प्रवादी म्हणटा, तुमच्यो वायट करण्यो तुमी सोडून दियात. जरी तो देवासोशी तुमी येयत जाल्यार देव तुमकां किरीत भाशेन तुमकां बासायला त्या देसान व्हरतलो, पूण तुमचें बरेपणूय देव करतलो. म्हणटच अंतराळ पृथ्वीर आसा त्यो सगल्यो वस्तू देव तुमच्या ताब्यान करतलो. इतलेंच न्हय, तुमची चिंतना देवाची चिंतना जावची न्हय. बिकॉज देवाची चिंतना आनी तुमची चिंतना केन्नाच सर जायना. माय थॉट्स आर नॉट युअर थॉट्स, माय वेज आर नॉट युअर वेज, अशें इसायस प्रवादी तांकां सांगता. माय थॉट्स आर अबाव युअर थॉट्स, माय वेज आर अबाव युअर वेज. म्हजी चिंतना आनी म्हज्यो वाटो तुमचेहून वयर. कित्याक इस्रायल पोरसां आपूण देवाक मानता तशी जिवंक सोदिनासली. आपूण देवाकून ओड, आपूण देवाक जाय ते भाशेन जिवची ना अशें तांचें धोरण आसलें. आनी हाका लागून इसायस प्रवादी तांकां शिरकायता. आज आमी दुसरें वाचप घेतलां, बागेवन जुआवाचे चिटींतलें वाचप. कांय बरीं उतरां बागेवन जुआव आपले चिटीन म्हणटा. तो आमकां म्हणटा, संवसाराचेर आमी जोयत वेले थंय हें आमचो बाबाट. कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. बाबा भयणो, आमकां आत्मो, उदक आनी रगत आमच्या जिवितान आसा. हें बागेवन जुआव आमकां बरयता. कित्याक बरयता काय? कित्याक जेन्ना जुआव आपल्या चिटीन बरयता आसतना तुय क्रिस्ती धर्मा मदें नवे क्रिस्ती बाबा भयणां आयलोले. आनी जे कोण नवे आयलेले ते बेश्टेच नांवाचे क्रिस्तांव कशे आसले. म्हणटच ते परगडटाले जेजू मनीस न्हय. जेजू देवपण ताका आसा, पूण मनीस तो जावंक ना. ताका रगत मांस ना, तो फकत देवूच. म्हणटच लोकां मदें ते तांचें मन घुस्पायताले, दुस्पोट घालताले. हाका लागून जुआव तांकां शिडकायता आनी म्हणटा, तुमी जे सोत मानतात तो जावन आसा अभिशेक, तो जावन आसा देवाचो पूत. तो आमचे खातीर मनीस जालो, आमचे खातीर तो मेलो. म्हणजे दाखोवंक सोदता की आमचे सारको रोगता मासाचो तो मनीस आसलो. म्हणटच जे कोण तुमकां आड शिकोवन दितात तांचे तुमी आयकोनाकात. पूण ह्या जेजूचे तो जावन आसा अभिशेक, देवाचो पूत. आनी जो कोण ताका सोत मानता तो खरेंच ह्या संवसारांत आयलो म्हणून ताका सोत मानता, तो जावन आसा खरो क्रिस्तांव. आनी हाका लागून तो म्हणटा, जो कोण जेजू अभिशेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान जायते फावटी आमी देवाक सोत मानता, पूण आमी दुबावता. खरेंच जेजू आसा काय? खरेंच जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आमी कोमयाव घेता तेन्ना जायते फावटी दुबाव येता. ओ कितें आमी खाता, ओ कितें आमचे जिबेर आमी घेता, कितें आमी शेवता. खरेंच तातूंत कुरपा आसा काय? खरेंच तातूंत जेजूची कूड आसा काय? खरेंच तातूंत जेजूचें बोड आसा काय? खरेंच जेजू म्हज्या काळजान भितर सरता जाल्यार आमकां एक विचार. आज आमी ह्या बागेवन जुआवाचे चिटीन आमकां उक्तेपणी ताबें जाता. जो कोण जेजू अभिशेक म्हूण सोत मानता, जो कोण देव आमचे सोबे आसा, तो जल्मला, मनीस जाला, तो देवपणान आसा आनी आपल्या ह्या उंड्या रुपान तो आमचे सोबे येता, तो जावन आसा देवाचो पूत, तो जावन आसा देवाचो पाटलावदार. आमी ह्या आमच्या जिवितान करूंक गरज. आज आमी बाबा भयणीनो जेजूच्या स्नानाची परब करता. कितें आमी करता काय? पयले सुवातेर जेजून स्नान घेतलो हें सोत आमी बाबा भयणीनो मानता. दुसरे सुवातेर ह्या जेजूच्या स्नानान आमी बाबा भयणीनो सगळीं पवित्र स्नान घेतलेली बाबार्थी म्हूण पयले सुवातेर आमी सोत मानता.
आनी जेन्ना आमी पवित्र स्नान घेता तेन्ना 3 वस्तू आमच्या जिवितान आमी करता. पयले सुवातेर आमचें पातकी जिवीत आमी सोडून दितले म्हूण आमी ह्या पवित्र स्नाना दिसा भासायता. आमची आवय बापूय आमकां किरीत भाशेन साक्षी दितात. दे स्टँड एज रेप्रेझेंटेटिव्स फॉर अस. कित्याक आमी व्हड जातोच ह्या पवित्र स्नाना उद्देशी आमचें पातकी जिवीत आमी सोडून दितले म्हूण किरीत भाशेन आमी भास दिता. म्हणटच खंयचें पवित्र स्नान आमी घेता. पयले सुवातेर आमकां पवित्र स्नाना दिसा धवी न्हेसोवन दिलेली आसता. ही धवी न्हेसोवन दाखोवड करता की आमचें जिवीत शुद्ध आनी निर्मळ आसूंक गरज. कितले फावटी आमी शुद्ध आनी निर्मळ आसतले ते आमकां विचार आमी करुया. कित्याक आज तेच आमच्या ह्या पयल्या वाचपान आमकां इसायास प्रवादी तेच सांगता. आमी आमच्या जिवितान सर्वेस्परा जशी येवची आनी चिंतना आमची सर्वेस्परा सारकी चिंतना जावची नात करी. आमच्यो वाटो ताचे सारके वाटो जावच्यो ना कऱ्यो, पूण आमच्यो वाटो ताचे सारके करूंक आमी वावरूंक करी. आमी दिसपोटी जशें पावस आनी बरोप मळबांतान पडटा आनी बिस्तीच परतून चोडनात, तशेंच आमी बाबा भयणो आमचें जिवीत बर्फा सारकें करूंक गरज. आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें दिसपोटी जिवंक आमकां गरज. आमचें जिवीत पातोक सोडून आमी ह्या संवसारांत जिवंक गरज. दुसरें आमी करता आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमची पोदोन मोदोन आमची आवय बापूय किरीत भाशेन आमी ह्या संवसारांत आमकां किरीत भाशेन बाबार्थ आमचो वाडोवंक आदार दितले म्हूण ती किरीत भाशेन सत मानतात. त्या वेळार ती भास दितात. आनी बाबा भयणो हे सत किरीत भाशेन आज भाग्योंसो हांव आपले चिटीन आमकां सांगता. आमचो बाबार्थ कसलो. संवसाराचेर आमी जैत वेले ते हे आमचो बाबार्थ. कोण संवसाराचेर जैत व्हरता, जेजूचेर जो सत मानता तोच बाबा भयणो. म्हणटकूच आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमी खरेंच ह्या जेजूचेर सत मानून जियेतले म्हूण आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी बाबा भयणो उच्चारता. म्हणटच आमचो पोदोन मोदोन आमची आवय बापूय त्या दिसाक आमच्या दावान भास दितात. आनी ही भास बाबा भयणो आमी जियेतल्यो म्हणून व्हडली जातकच आमी ती बाबा भयणो प्रयत्न करता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो आमी धर्म परगटणार जावंक जातले म्हूण आमी किरीत भाशेन भास दिता. हे संवसारांत आमी जियेतना आमकां किरीत भाशेन विचारतात, देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी जिवंक, तुमचो बाबार्थ तुमी उच्चारूंक, ह्या भुरग्याक तुमी वयर काडटात. आमी बाबा भयणो आमी वयर काडटल्या म्हूण सत मानता. आमी त्या वेळार बाबा भयणो आमची भास दिता. आमी खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आयकता. आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान बाबा भयणो रिगोवन तें आमी जिवंक सोदता. खरें आमी तें जियेता जाल्यार आज आमकां विचार. आमी बाबा भयणो 3 वस्तू करता. पयले सुवातेर पातकी जिवीत सोडूंक, दुसरे सुवातेर आमचो बाबार्थ वाडोवंक, आनी तिसरे सुवातेर 2 परगटणार आमी जावंक. आमकां आतां विचार. आमी खरें करता जाल्यार आमकां विचार करी. खरेंच आमी पातकी जिवीत सोडून दिता. आमकां सोयीक जायते. आमकां गुडेक हे महामारीची पिडा आयल्या तेन्ना आमकां सोयीक जायते मेळ्ळे. पातोक सोडून बरें जिवीत जिवंक आमकां सोयीक मेळटा. आमचें दान मोन कित्याचेर आसता तें आमी विचार करूया. दुसरे सुवातेर आमचो बाबार्थ अदीक आनी अदीक रिगोवंक, हो बाबार्थ जिवंक आमी कितले आमच्या जिवितान प्रयत्न करता तें आमकां विचार करूया. आनी तिसरे सुवातेर देवाच्या उतरा प्रमाणे दुसऱ्यांक आमी बरी खबर कितली सांगता ती आमकां विचारूया. आमचे बाबा भयण आमचे शेजार सामारी जायती ओ क्रिस्ती धर्माची आमी तांकां एक देवाचें उतर सांगता काय. केन्ना तरी म्हणटा जेजून हें सांगलां, जेजू आमकां हें भासायता, जेजू आमकां हे भाशेन करूंक सांगता. आमी जियेता, तुमकां जाय जाल्यार तुमी जियात अशें आमी म्हणटा जाल्यार बाबा भयण आमकां एक व्हड देणी. आज आमी जेजूच्या स्नानाची परब करता तेन्ना जेजू आपूण आमचे पासत खुर्सार मेलो आनी सोडवून आमकां फावो केली. आमी बाबा भयण ह्या संवसारांत पवित्र स्नान घेतल्या. आमी त्या जेजूची पाटलावदारा ह्यो 3 वस्तू आमी करूंक वावरुया. पातोक सोडून, बाबार्थ वाडून आनी देवाची अदीक आनी अदीक बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावन ह्या संवसारांत ताचे गवाय आमी दुसऱ्यांक जावं. आनी जेजू आमकां येता तेन्ना म्हणूंक, तुमी म्हजी पाटलावदारा, तुमी म्हजी बाबा भयणां, तुमी म्हजे पुतो आनी धूव.
हे बाग आमकां सगल्यांक फावो जावं आमकां हे मिसान कुर्पा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, सत देणार बाबा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्दां आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडी सांबाळलो आमकां मेळटाय चललो पोस्परादा ताणें कोसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो तो मेल्या मदीं उरलो तिसऱ्या दिसा मेल्या मदीं जालो स्वर्गार चडलो स्वर्गविदा तुई ताचे मेल्याची जिवीत गेलो सत्समाना पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकाचे भक्षणे कुडीचे जीवन पोट सासणाची जिवीत आमेन. बाबा भयणो ह्या वेळार आमची थोडी मागणी सूर पदवीदार बाबा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दुलोबायेन वागून पोरजे सवे दुलोबायेचे आनी सोंसणीकायेचे मुण्यारी जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी व्हडपण सोडून दिवन दुलोबायेन पोजेची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी समेस्तांनी आमचे दुलोबायेचे जिवितां उद्देशी आमच्या कुटुंबांत समुदायेंत फिरगोजेंत आनी समाजांत शांती दुलोबाय हाडटले गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडे उद्देशी मनशाकूल भियेलां सांडलां आनी गाबोरलां. दर एका मनशाक बेगीनूच काळजा मनाची शांती मेळूंक आनी सुरक्षे वाटेन उपाय घेवन देवाचेर पातयेवन आपले पावल फुडें मारूंक समेस्तांक बापाचो आदार मागुया. हो आयचो दीस भाग्यवन झुजे वाजाची भोक्ती वाडोवचो दीस म्हूण पाळटाना भाग्यवन झुजेचें जिवीत आनी मुण्यारपण आनी ताची भोक्ती आख्या संवसारांत सोडूंक वाडूंक मागुया. तशेंच हो आयचो नोवेनाचो दीस दायोसेचे विधवां अनाथां आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद मागून तांचो वावर फलाबरीत जावंक बापा लागीं मागुया. पणजे आनी सियोली वारांडांतल्या फिरगोजां तांच्या गोवल्या आनी फिरगोजकारांक ह्या वारांडाच्या गोवलीक वावराचेर भाग्यवन झुजे वाजाची मजूतीन बापाचो आशिर्वाद मागुया. थोडा वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात ती आमकां फावो जाल्यात दिवन आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Jesus, tu chegares matar.
मोशा बाबा भयण्यो हे मोशा आनी तुमचे बलिदान सूट पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागा तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या कोनबड्या बापा तुझ्या अपुरबायेच्या पुताक वरगूट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुसार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून ताचो कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमी आमच्या सर्वंडारा जेजूचे नांवी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काडयान सोताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचेर तुजे नवे देणे तुवें परगोट केले. मुनिसालो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गांतान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले आनी दुर्बळांक सोडवडीची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सुर्गीच्या देवदूतांचें गायोन संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसंबीच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी तुमी सोमेस घेयातल्यांतलें पियात. ही मोशा रोगताची कास नवे आनी सासणीक परोराचे हें रोगत पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतेने. हें मोशा उगडासा करात. बाबाळताचो गूण परगोटुया. Gesù bello, Gesù cibo sana, Gesù novia lietolo. Gesù bello, Gesù cibo sana, Gesù novia lietolo.
क्रिस्तूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाय रगोस येतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस्तो दवरून वेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी सगुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोट चलीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगतीत चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरतां सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बावतिस्मा वरवीं आमचें पातकी जिवीत सोडून आमचो बाबार तोदीक खोलावंक आनी आमी दोन पोरगुटणार कशे जिवितान आमी वावरूंक जेजून आमकां मागणी करूंक शिकयला. तर खतखत्यान जेजून शिकयलेले मागणे सगळी आमी हात जोडून बरोबर सगळी म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोसके आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन नोतरेकता तर आमकां तुजी उतार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतां तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसता आनी तुजी कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळ्या सो माय मोगान एकामेकाक शांती. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्यातल्यान म्हजे भितर वचूंक म्हाका फावना पूण तुज्या कातरां म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आकोत तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोनवड्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुझे लागीं आमी मागता. आमी तुझी खोरी भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसले आमचे जिवी जावं दी. हे देणे आमकां फावो कर तुझ्या प्रतिबोध पुता जेजूच्या नांवी. खिरीत भाशेन आतां आमी मागणी करतल्यो 5 देवाजाची आनी त्याचे बरोबर आमी पिडेस्तां खातीरूय हे मागणी करतल्यो. सगळीं बरोबर म्हणुया.
देवा देवा तुझ्या याज्ञिका तुझ्या याज्ञिका भाग्यवंत सुसेवाजाची देखीन आणि मुनियारपणानं तुवें तुझे पवित्र तुझ्या सोबेक पवित्र सोबेक आसियेच्या शिमापर्यंत पोरजोळायली तुझ्या चाकरान तुझ्या चाकरान तुझे देवीक उतर परगटूंक आमकां उत्तम जिविताची देख दिली आमी आमच्या झुजान आनी अस्कोतायेन पुण्यावंत जिवीत जोडूंक आनी ताचे मसुती आमचो बाबाद ओदीक वाडूंक आनी शिव वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदार आमी जावं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. किरीत भाशेन जी कोण पिडीत आसात भू करून ही नवी पिढा आयल्या तांचे खातीर सास कोविड-19 ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. सर्गीच्या बापा पातकाक दुखीक पिडेक आनी ओडचोण्या सांपडलेल्या तुझे काळीज कितले मधुर ते तुझ्या पुतान विस्मितान करून दाखयले. तेच परी तुझ्या सेवका भाग्योन सुसेवासान आपल्या जिवितान आनी मोरनान जिनसावार ओजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओजारांनी पवित्र गोपांत ओडून हाडली. तोर ताचे विनोवणेंत तुजेर आमचो बाबाड वाडोय. आमी तुझ्या मोगाचे नीज गवाय जावन निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. थोडो वेळ ओगीच रावून आमच्यो गरजो आनी किरीत भाशेन पिडेत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. कांय घडोवण्यो चोत्राय धरचे बाबा भयणीनो आमचे पांच सेवाजाचे किरीत भाशेन पोरबेचे मीस जातले 16वेर आमचे इगोर्चेन पयले मीस सकाळचे 7 वाजता आनी दुसरे मिसाचे बलिदान जातलें 8:30 वाजता. जांकां कोणाक ह्या मिसाचे भेटीन भाग घेवंक जाय सेवाजाची परब त्या दिसा 16 तारखेर म्हणटकच तुमी तुमची नांवां ऑफिसान दिवची म्हूण आमी मागता. पळोवनी पंचायताची किरीत भाशेन हेल्थ सर्विसांची आयल्या प्रायमरी हेल्थ सर्वीस कोर्तांनी किरीत भाशेन नॅशनल पल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम करतले 17 जानेवारीचेर ते येता त्या आयताराक 7 ते 5 वाजता पर्यंत. म्हणटकच तुमकां किरीत भाशेन कोणी करूं जी कोण भुरगीं आसात पोलियो घालपाची तांणी थंय वचून किरीत भाशेन आपलो पोलियो भुरग्यांक दिवचो म्हूण ते मागतात. आमी जाणा दियोसेसीचे ICSE स्कूल आसा सेंट एंड्रू स्कूल तांच्यो क्लासीस 10वी पर्यंत आसा. म्हणटकूच ICSE बोर्ड तो तांची एडमिशनां प्री प्रायमरी नर्सरी LKG आनी हाय KG हांचे खातीर उक्ती जाल्यान क्लास 8वी पर्यंत ह्या वर्साक जून 2021. म्हणटकूच किरीत भाशेन जांकां ह्या स्कूलांत आपल्या भुरग्यांक एडमिशन दिवंक जाय तांणी किरीत भाशेन थंय वचून आपले एडमिशनाचे फॉर्म घेवचे म्हूण ते मागतात. तो ICSE करिकुलम ते फॉलो करतात आनी किरीत भाशेन तुमकां मागतात की तुमी ह्या आपल्या इगोर्जेच्या इस्कॉलांत तो ICSE बोर्ड आमी जायते फावटी म्हणटा आमच्या इस्कॉलांत नात, आमची चडशीं गोवा बोर्ड आसात. ICSE बोर्ड जांकां गरज आसा तांणी वेचचें आनी आपल्या भुरग्यांचें एडमिशन थंय करचें. Admissions are open for pre-primary classes, nursery, LKG and HKG up to class 8 for the academic year starting June 2021. म्हणटच तुमकां किरीत भाशेन आमंत्रण आसा तुमी भुरग्यांचें एडमिशन करूं. सर्वीस पोर तुमची सगळ्यांचो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उच सुनियात बाबार्थाचे गोवाय जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागीवून जाल्या आमच्या बावा विनोद्या तुझी मोजून दावोय
साक्षी दिवं जेजू बाबा तुझो उर्देतून आम्हा जागून तुझे वाजव आमच्या बाबा तुझे वाजव आगावयना जेजू जेजू पवित्रात्म्या आगावयना सासरा सासरा तुझे वाजव आमच्या बाबा तुझे वाजव आगावयना Papa Jesu, pokoknya ada boima, sasra sasra.